बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो हो एकवट तुमचे सोबे आसूं. बो प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज नोवेनाचो दुसरो दीस आनी व्हडा मोगान ह्या व्हडल्या भागवंत्याच्या पांया सरशी आमी आयल्या. आयज आमकां गोंयकारांक आनीक एक खेरीत दीस तो जावन आसा आमच्या कॅथिड्रलाचें पात्रण. आनी ह्या दिसाक आमच्या आख्या आर्किडायसिसी पासत, आमच्या बिस्मां पासत, पाद्री पासत, लोकिकां पासत आमी मागुया. ताचें नांव जावन आसा आलेक्झांड्रियाचें भाग्योंत कातारीन. सो आमकां ही आदल्या गोंयांत दोबाजीक परब. बाबडीनो, बाबार्थान आमी सान फ्रांसिसाच्या पांया सरशी आयल्या. तो जावन आसा आमकां एक फोलेर जेजूच्या पावलांनी चलोवंक. आनी आयज समाजीक वावरान जो जेजू फाटीं फुडें पळयनासतना बरें करीत गेलो, त्याच पावलांनी तो चल्लो आनी आमकां तो एक देख जावन आसा. ताच्या पावलांनी आमकां चलूंक तोच भाग्योंत देवा कडेन मागून आमकां कृपा आनी उर्बा दिवं. आनी ही उर्बा आमकां हांगा हाजीर आसलेल्यांक आनीक सगल्या आमच्या क्रिस्ती बाबार्थ्यांक मागुया. आयचो दीस खेरीत शियोली वाराडा पासत भेटयल्लो आसा. तो शियोली वाराड्यांतले फिरगोजकार हांगा हाजीर आसात, तर आमच्या बाबार्था पासत आमी मागुया. आनी ह्या भोव पवित्र मिसा भेटेक आमी आख्खे पवित्र सोबेन कुटुंबान तें वैरपुऱ्यान सहभागिलीपणान समाजान जेजूचे गोवाय जावपाक आमी विनवया. आमी साबार पावटी चुकल्या हेंय मनान दवरया आनीक देवाचे काकुतीक उलो मारुया. हांव पातकी स्वर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उचारून, वायट आदरून, बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. देवासोद लागीं सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव, आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. सांगाती महिमा उचारुया. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गींच्या रया, सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्या सुता, सोम्या देवा, देवाचे शरीर, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्यान बसलाय, आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती ह्या बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, कॅथरीन तुज्या भक्तनीक मरोपर्यान निती पासत झुजूंक तुवें कृपा दिली. तिचे विनवणेन तुज्या मोगा पासत स्वर विघ्नान सोसून व्हरूंक आनी तूं एकलोच खरें जिवीत देखून तुज्याशी सगळे शक्तीन वचूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव, जो तुजे सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. जानवेच्या पुस्तका वेलें वाचप. प्रमाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दोग तांकां लागचे नात. पिशाच्या दोळ्या मुखार ती मेलोली दिसली. संवसार साणून प्रमाणीक मनशां गेली. तें एक
नोश्ट दिसलें. तांचें मरण तांचो सत्यनाश म्हूण ही पिशी समजली, पूण ती आपली शांत आसात. मनशां मुखार दोग सोंसलेले जाल्यारूय अमर जिविताच्या बोरवाशान बोल्ल्यांत तांची काळजां. थोडेंच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवतात म्हूण तांकां कळून आयलें. भांगर उज्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासली आनी होमाचें अर्पण कशी तांकां मानून घेतली. लोणी सगळीं म्हणया. Rodnia dukani voptati Gayona gavon kotat luni सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परांत परतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपणशें दिसलें. तेन्ना कुशालकायेन हांसली आमची तोंडां आनी आमच्या ओंठांतली एकसारकी सोटली गितां. जबाब. Rodnia dukani voptati Gayona gavon kotat luni अनबावटी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं ओजापां सर्वेस्परांत तांचे खातीर केली नात. होय, व्हड व्हड ओजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केली आनी आमची काळजां संतोशान मुरगोटली. Rodnia dukani voptati Gayona gavon kotat luni जशें नेगाबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात, तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुकानी वोंपतात तीं गायनां गावून करतात लोवणी. Rodnia dukani voptati Gayona gavon kotat luni वेतां वेतां दुकां बरीच चोरलीं, हातांत घेवन वोंपपाचें बी. येता येता गितां गावून आयलीं, माथ्यार मारून कोणसाचे बरें. Rodnia dukani voptati Gayona gavon kotat luni भागिवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ले दुसरे चिठी वेले वाचप. भावा भयणीनो, बोडाय दाखोवंक सोदता ताणें सोमिया सोवें बोडाय दाखोवची. आपणाचीच वडवीक सांगता तो मनीस व्हड आनी मानलेलो जायना, पूण जाची वडवीक सोमी सांगता तो की मनीस व्हड आनी मानलेलो. म्हजें पिशेंपण तुमी इल्लें सोंसलेलें जाल्यार, पूण खरेंच तुमी तें सोंसतात. म्हाका तुमचे पासत प्रेम आशा भोगता ती देवाचीच प्रेम आशा. कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ताक लग्नाचें उतर करून दिल्यांत आनी हे परी एक निर्मोल आंकवार कशी ह्या एकाच पतीच्या हातांत तुमकां घाल्यांत. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. जेजूचे पतीनी ये, फुडें सर, वो मुकुट घे. सासणांक थान सोमयान तुका
तो तयार करून दवरला. Alleluia, alleluia, alleluia. Survispo तुमचे सवे आसू मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हणले कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवू नाकात कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक केमकोणान नाश करूंक तांक आसा ताका ओदीक भियात पयशांक 2 शेरकां विकतात न्हय तरी पूण तांतले एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भुंय पडना तितलेंच न्हय तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलोले आसात म्हणटूच तुमी भिवू नाकात शेरकांच्या बिऱ्यां परस तुमी ओदीक वर्ती देखून म्हजो फाटलावदार म्हूण कोणूय मनशाचेर पोरगटीत जाल्यार तो म्हजो फाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजेर हांवूय पोरगोडटलो पूण मनशां उजी म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजेर हांवूय नाकारतलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मोगाच्या भयणी भावांनो आयच्या नोवेनाक विशय दिल्लो आसा आमकां नियाळ करूंक जेजूच्या पावलांनी बाग्योन फ्रांसीस सावियरा भाशेन समाजान सौभागेलीपणान जियोवया सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस आवडेता जायत्या जाणांन म्हाका विश करूंक ना हांवें विश केल्या तुमकां आनी तुमी म्हाका विश करूंक ना सौभागेलीपण म्हणल्यार कितें पार्टिसिपेशन हांवें तुमकां विश केल्या पूण तुमी सगल्यांनी विश करूंक ना सगल्यांनी विश केल्लेली जाल्यार व्हडलो आवाज जावपाचो हांगासर आमी पार्टिसिपेट जावंक ना आमी सौभागेली न्हय हांगासर आमी कितेंय तरी पळोवंक आयल्यात हांगासर ओ आमी कितेंय तरी मागूंक आयल्यात पूण आमी सौभागेली जावंक नात म्हणटकूच आयज ह्या विशयाचेर हांव खोलायेन नदर मारतां हांव 3 मुड्ड्यांचेर उलयतलों पयलो मुड्डो जेजू कोण भाशेन सौभागेली जालो ह्या समाजान दुसरो मुड्डो बाग्योन फ्रांसीस सावियर कोण भाशेन सौभागेली जालो ह्या समाजान आनी तिसरो मुड्डो आमी कोण भाशेन सौभागेली जावंक येता हाचेर हांव आयज म्हजो नियाळ करतलो पयले सुवातेर जेजू ह्या संवसारांत बरें करीत गेलो ह्या समाजांत जें कितें ताका दिश्टी पडटालें ताचेर निशेध मारलो तांकां सोजमणी दिली तांकां शिकोवण दिली आनी तो फुडें बरें करीत गेलो पयली वोस जेजून ह्या समाजा खातीर केली आनी ह्या समाजांत तो मिसळ जालो ह्या समाजांत ताणें भाग घेतलो तें म्हणल्यार ताणें देवाचें उतर परगटलें उतराची खोलायेन सोजमणी दिली जें कितें वांकडें तिकडें जातालें समाजांत ताणें शिकयलें थोडे फारिसेव जेजू सरशीं आयले आनी विचारूंक लागले गोवाच्यान बायलेक सोडून दिवं येता तेन्ना जेजू तांकां खोलायेन सोजमणी दिता ओरुंबाक कितें आसलें जेजू मोगाच्या भयणी भावांनो देवाचें उतर ह्या समाजा खातीर देवाचें उतर ताणें दिलें हें फकत ताणें उतरांनीच परगट करूंक ना पूण आपल्या कोरण्यांनी दाखोळ केलें तर जेजून देवाचें उतर परगट केलें बाग्योन फ्रांसीस सावेर देवाच्या उतराच्या मोगान पिसो जालोलो
आनी तुवें स्पेनांतान आमच्या भारत देशांत आयलो, गोंयांत थोडोच तेंप रावलो पूण तो दुसऱ्या भागांनी, आमच्या भारताच्या दुसऱ्या भागांनी गेलो, तामिळनाडू आनी मागीर जपानांत आनी मागीर चायनांत देखून वचूंक ताणें तोजवीज केली. देवाच्या उतरान तो लासतालो. तो सोजमतालो जेन्ना हांव देवाचें उतर पोरगोट कोत्तलो, ह्या समाजांत जें कितें वांकडें तिकडें चलता ताचेर हांव देवाच्या उतरांतल्यान हांव तांकां सोजमणी दितलो आनी हांव ह्या समाजांत सौभागेली जातलो म्हणून ताका खराय ताका दिसतालें. दुसरी वस्त जेजून केली ती म्हणल्यार जेजून आपणाकूच मोडून परम संस्कार घडोवन दवरलो ह्या समाजा खातीर. अँड ही स्टील पार्टिसिपेट. जितले फावटी आमी हो परम संस्कार मिसाचें बलिदान भेटयता, जेजू आपणाकूच मोडून आमचे खातीर दिता. समाज अदीक पवित्र जावचे खातीर, समाजान सौभागेलीपण विस्तारचे खातीर, समाजान मोग मोयपास विस्तारचे खातीर जेजू आपणाकूच मोडून आमचे खातीर आयज पासून तो सौभागेली जाता. तेच भाशेन भाग्योन फ्रांसीस सावियर मोगाच्या भाव भयणो आपल्या वडिलांक बरयता चिटीन, हांगासर जायते पाद्रीची गरज आसा, कित्याक हेमकोणाच्या वाटेन वेतात. ताका हुस्को आसलेलो सगल्यांचे ओतमे साल्वार करूंक, आनी पाद्रीची मिसाच्या बलिदानाची तांकां गरज म्हणून तो जाणा आसलेलो. आनी वेता थंयसर मिसाचें बलिदान ताणें भेटयलें, समाजान सौभागेली तो जालो. आनी तिसरी वस्त मोगाच्या भयणी भावांनो जेजून केली आनी भाग्योन फ्रांसीस सावियरानूय केली, ती म्हणल्यार जेजू मागणें करी. जितले फावटी ताचेर वचून येताली तितले फावटी तो मागण्यांत दिसतालो. तो उठोन सकाळीं मागण्यांक वेतालो, सांजचो मागण्यांत वेतालो, आपल्या शिसांक विचून काडटना मागणें करतालो. कसलोय वावर तो करतना आपल्या हातान मागणें घेतालो. लोकांचे अडचणी बापा मुखार दवरतालो. हे तरेन तो सौभागेली जातालो मनशा मदें आनी बापा मदें. मध्यस्थी जातालो. आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरतालो, मागणें करतालो, म्हणटालो बापा ती सगळीं एक जावची. हो ताचो आवंडो आसलो. मागणें शिकयतना आमचे बापा हें मागणें शिकयलें. हें जावन आसा समुदायीक मागणें, सगल्यांनी बारबो करपाचें मागणें. आनी हे तरेन मोगाच्या भयणी भावांनो मागणें करूंक जेजून समाजा खातीर शिकयली आनी हे तरेन भाग घेतलो ह्या समाजान. म्हाका दुबावूच ना, भाग्योन फ्रांसीस सावियर हो मागण्याचो मनीस आसलोय म्हणून. जें कितें तो करतालो ताच्या जिवितान मागणें नासलेलें जाल्यार सुफळ जावचो नासलो. तो देवाचो वावर करतालो, देव ताचे सांगाताक आसलेलो. तर आतां आमी पयल्या उपरांत जेजून कितें केलें, भाग्योन फ्रांसीस सावियरान कितें केलें, आतां आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. आमच्यान कितें करूं येता. पयले सुवातेर लेट अस पार्टिसिपेट इन द टिचींग मिनिस्ट्री ऑफ जीजस. आनी हे तरेन आमी आमच्या समाजांत सौभागेली जातली. जेजून ह्या समाजा खातीर कितें शिकयलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजून ह्या समाजा खातीर मोग करूंक शिकयलो. एकामेकाचो मोग करात. जेजून ह्या समाजा खातीर जेजून कोलायेन नदर घातली. ह्या समाजान बोगसणें ना, एकामेकाचेर राग करतात, राग काळजान घेवन रावतात, एकामेकाक दुखयतात,
हें सगळें जेजून नोदर मारली ह्या समाजान आनी जेजून आमकां बोगसणें शिकयलें. मोगाच्या भयणी बाबांनो, ह्यो वस्तू अदिकूच गरजेच्यो ह्या समाजान. जेजून मोग करूंक शिकयलो आनी कसो मोग केलो? आपणाकूच दिलो, आपलो जीव दिलो आपले पवित्र सभे खातीर. एफेसकारांचे चिटीन 5व्या आवेस्वरांत आमकां मेवता जेजून कोण भाशेन आपले इगोज मातेचो मोग केलो. जेजू जाणा जावनूय आपली पवित्र सभा, आपली इगोज मात पातकी घातकी म्हूण जाणा जावनूय आपणे तिचे खातीर मोग केलो, आपलो जीव दिलो, आपले पवित्र जिवीत आपले पोतिनी खातीर, पवित्र सभे खातीर ताणें भेटयलें. आनी आपली अपवित्र जी पवित्र सभा आसलेली, इगोज मात आसलेली, तिका आपल्या पवित्रताये उद्देशी तिका पवित्र केली. तर मोगाच्या भयणी बाबांनो, आमी सगळीं संपूर्ण न्हय, आमी सगळीं अपवित्र. आमकां एक ही जबाबदारी, आमच्या काजारी जिवितांत आमी सौभागेली जातली जाल्यार म्हज्या पवित्र जिविता उद्देशी म्हज्या घरकान्नीक हांवें पवित्र करची, वा म्हज्या घरकाराक हांवें पवित्र करचो, तेन्नाच आमी काजारी जिवितांत सौभागेली जातली. दुसरे सुवातेर एके वस्तुरेचें सैम जावन आसा बदला घेवपाचें. शी इज इमोशनल, शी इज टेकन अप बाय इमोशन्स. देवान तिका तशीच रचलेली आसा आनी जायते फावटी ती बदला घेता. तुवें कितें म्हणलेलें तें उगडास धरून रावता, गुंतून रावता. एक रोजाराचें कोंत कशें, ह्या उमक्या दिसा तुवें अशें म्हणलेलें म्हाका, ह्या उमक्या दिसा तुवें अशें म्हणलेलें म्हाका, ह्या दिसाक ही तुजीं उतरां, ती सगळीं गुंतून रावता. आनी काळजान जितले फावटी तिका चान्स मेवता काडटा, भायर काडटा, बदला घेता घरकाराचेर वो कोणाचेरूय, आपल्या कुटुंबाचेर, वांगड्यांचेर बदला. हें तेचें सैम. आमचें सैम आमी जाणा जावंक गरजेचें. आनी दादल्याचें सैम जावन आसा भितर दवरपाचें, काळजान दवरपाचें. ताका आमी रिझेंटमेंट म्हणटा. बायल रिवेंज घेता, घोव काळजान भितर दवरून रावता. आनी भितर दवरून रावतकूच एक वॉल्केनो तयार जाता आनी केन्ना फुट्टलो तें आमकां खबर आसना. दोनूय वायट, बदला घेवपूय वायट आनी भितर घेवनूय रावप तेंवूय वायट. हें जेजू सजमलो समाजा खातीर. आनी सजमणी ताका खरी मेवली आनी जेजून आमकां सांगलें एकामेकाक बक्षात. आनी फकत उतरांनूच दाखोवंक ना, आपल्या कोन्यांनी आपल्या कुर्सार आसतना उमकळटना सांगलें, सायबा तांकां बोगूस ते नकळो ते कितें करतात. हे तरेन मोगाच्या भयणी बाबांनो, जेजू मिसळ जालो. आनी जितले फावटी आमी एकामेकाचो मोग करतलीं, जितले फावटी आमी एकामेकाक बक्षितलीं, जितले फावटी आमी एका सरशीं दोयाळ जातलीं, जितले फावटी एकामेका सरशीं आमी काकूतसार जातलीं, जितले फावटी आमी एकामेका सरशीं आमी सेवा चाकरी करतलीं, तितले फावटी आमी आमच्या कुटुंबान, आमचे पवित्र सभेन आमी मिसळ जातलीं, आमी सौभागेली जातलीं जेजूच्या वावरान, बाग्योन फ्रांसीस सावेराचे भाशेन. दुसरो मुड्डो आमी कशी सौभागेली जावंक जाता तें म्हणल्यार लेट अस पार्टिसिपेट इन द ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड. देवाच्या ह्या मिसाच्या बलिदानाचे मोडणेन आमी सौभागेली जावया. जेजून आपणाकूच मोडून आमचे खातीर दिलो, पवित्र सभे खातीर. आमी जावन आसा जेजूची पवित्र सभा. दर एक मनीस जेजून आपलो जीव आमचे खातीर दिलो. न्हय फकत जीवच, आमचे खातीर आपले मिसाचें बलिदान परम संस्कार घडोवन दवरलो. जाणा जेजू आमकां ह्या परम संस्काराची गरज, आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानाची गरज. देव ना जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत ओर्त ना. आमी वी विल बी ट्रॅव्हलिंग लायक अ राडरलेस शीप. आमकां देवाची गरज.
आमी खाला पडटा निराशी जाता दुखी जाता आमच्या जिवितांत डिप्रेशन येता सगळें येता आमकां आमचीच घरचीं नाका आसलेल्या उतरांनी पाचारता तेन्ना आमकां खूब दूख जाता मनशाच्यान एकट्याच्यान हें फुडें व्हरूंक जायना तेन्ना आमकां देवाची गरज देवाच्या उतराची गरज परम संस्काराची गरज आनी जितले फावटी आमी परम संस्कारान वांटो घेता व्हडे उर्बेन आमी वांटो घेता न्हय फकत वी माटर द प्रेस आमी फकत आमच्या तोंडांतल्यान बेश्टेन बडबड करिनात पूण काळजान जावन जेन्ना आमी भाग घेता तेन्ना आमी सौभागेली जाता ह्या मिसान आनी तिसरे सुवातेर जेजून ह्या समाजा खातीर मागणें केलें बागेवन फ्रांसीस सावेरानूय मागणें केलें ह्या समाजांत जायत्यो गरजो आसात हो समाज आमी रावतात तो समाज प्रश्नांनी सांपडलेलो आसा भ्रश्टाचारांक सांपडलेलो आसा आमचो राजकारभार बरो चलना करूंक जाय ते भाशेन तो चलना आमच्या समाजांत शांती ना आमच्या समाजांत भावपण ना आनी ह्याच कारणाक लागून मोगाच्या भयणी भावांनो आमी अदीक मागण्याची मनशां जावची गरज आसा जेजून आपले अपवित्र पवित्र सोबेक आपल्या पवित्र जिवितांतल्यान तिका पवित्र केली आयज हाची चड गरज आसा आमी सगळीं क्रिस्तांव आमकां आमचे आपोवणे जावन आसा एक दीस आमी पवित्र जावची सगल्यांनी स्वर्गीचें राज जोडचें हो जावन आसा इगोज मातेचो आवंडो आमी सगळीं पवित्र जावची आनी आमी जर पवित्र जायत जाल्यार हेंच आमचें मागणें जातलें समाजा खातीर जितलो हांव पवित्र जाता जितलो तूं पवित्र जाता ह्या समाजांत जें कितें वांकडें तिकडें आसा ऑटोमॅटिकली पयस जातलें हें तर आमचे लागीं करूंक जायना जाल्यार जेजू आमकां मागणें करात म्हणटा जंयसर दोगां तेका एकठांय जातात म्हज्या नांवान थंय हांव हाजीर आसा म्हणून सांगता एकठांय येयात आमच्या कुटुंबान आमी एकठांय येवया आनी मागण्याची सुरवात करुया आमी सौभागेली जाता आमचे पवित्र सभेंत इगोज मातेंत एकठांय येवया मागणें करुया काळजांतान मागणें करुया आमी सौभागेली जाता जेजूच्या पावलांनी बागेवन फ्रांसीस सावेरा भाशेन आमी सौभागेली जाता तर मोगाच्या भयणी भावांनो हांगासर म्हजो नियाळ सोंपयता 3 वस्तू पयले सुवातेर जेजून आमकां देवाचें उतर शिकयलें समाजान नदर मारली जें कितें वायट जातालें ताचेर खोलायेन नदर मारली देवाचें उतर आमकां शिकयलें आनी आमकां देवाच्या उतराच्या प्रेरणा प्रमाणे तो जियोंक आमकां उलो मारता आनी जितले फावटी आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेतलीं आमी ह्या समाजान सौभागेली जातलीं वायट आसा तें पयस जातलें दुसरे सुवातेर आमकां परम संस्काराची गरज मिसाचे बलिदानाची गरज आमी मिसाचे बलिदानान बरे तरेन वांटो घेवया शिटाबेन वांटो घेवया आमचें काळीज मन लावन दर एका मागण्यांत वांटो घेवया आनी हे भाशेन आमी सौभागेली जातलीं आनी निमणे सुवातेर आमी आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या समाजा खातीर आमच्या देशा खातीर ह्या सगळ्या संवसारा खातीर आमचे मागणी आमी बापाक उबारुया आनी हे तरेन ह्या समाजान आमी सौभागेली जातलीं हेंच करूंक आमकां कृपा ह्या मिसान मागुया आमेन भाव भयणीनो ह्या संतोसाच्या दिसाक सगळीं उबी रावून आमी आमच्या बाबार्थाची उचारणी करुया सतमानतान देवाक सर पदवेदार बापाक
स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्यावर बेंगोर समलो अंकवार मरेताय जल्मलो पोसपणे कातणे कुस सुसले ताका कापसात जोडलो तो मेलो आनी ताका नेगी पिलो तो मेलो आनी तंचुलो तिसऱ्या 7 म्हयन्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो उंचर पदार देवा बापाच्या आवजान बसला थंय थान जिव्यांची आनी मरेची मनसुबे करून येतलो सदमानतां पवित्र आत्म्या कातोलीक पक्षणी भक्तांचो एकताल पात्रांचे भक्षणे कृष्ण जीवनपण सासण्याचें जिवीत आमेन मोग भक्षणे आनी तें जाल्यार सगल्यांक जायत आमकडे आमकां देवाच्या आदाराची गरज भाग्योन जावपाक जाल्यार त्याच देवा सरशी आमची मागणी आमी खालतीकायेन उबारुया बरी खबर हाडटा ताची पावलां सुंदर आमच्या पाप सायबान बिस्मांनी याज्ञिकांनी आनी मोटवाशांनी तांचे गवळीक सेवेंतल्यान सगल्यांक कसलीच अंतर आनी भेदभाव करिनासतना सोम्या जेजूचें काळीज मोन घेवन जेजूचे उपकार जावंक देवा लागीं मागुया सोगटांक सोगोट जावं सगळ्या राष्ट्रीय सरकारी फुडाऱ्यांनी आनी आमच्याय देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपलोच लाभ सोदिनासतना पूण उदार काळजा मोनान आपले पोरजेची सेवा चाकरी करूंक देवा लागीं मागुया हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करात सगल्या आमच्या गोरब्यांनी जोण एकल्यान एक दुसऱ्याचें बरेपण चिंतून पेल्याक आपल्याच फुडें घालून माये मोगान जिवन जेजूची आज्ञा पाळूंक देवा लागीं मागुया म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक केलें तें म्हाका पावलें हालींच्या दिसांनी तरेकवार गोरजांक सांपडलेलीं भाव भयणां आमकां मेळटात सगलो भेदभाव आनी वेगळोचार कुशीन दवरून आनी पयस करून उक्त्या मनान आनी सदोळ हातांनी दिवंक आनी गरज बागोवंक देवा लागीं मागुया आमच्या जणेकल्याच्या काळजाचे आवंडे देवा मुखार घालुया पवित्र सभा जायतो समाजीक वावर करता अख्ख्या संवसारान एक डायसिजीन लौकिकाच्या आदारान पूण आमच्या बिस्मी साहेबाचो आवंडो हो समाजीक वावर बरेपण आमच्या समुदाया उद्देशी आमच्या गांवांत अदीक वाडोवंक ताचेर देवाचो आशिर्वाद मागता बापा तुज्या मोगा पासत आमी तुका दिन वाचता हो मोग आमच्या काळजांनी वाडय भक्षणी आमच्या काळजांनी वाडय आनी बागेंत सान फ्रांसिस्का भाशेन आमकां बागेंत कर आनीक समाजाक एक मीठ आनी उजवाड कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं Amen. Tužia povitolia muka Bapa ikus cundo dovo Jesu nirmol burgo kuzo Ugra pitolita onio
Gowacio Unio, Amin. Utkacie Tebe, Amin. Jezu Cię sławiamy. Jezu Cię sławiamy. म्हज्या बाबा भयणीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्गींच्या देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलेलीं हीं दानां पवित्र कर आनी कातरीन तुज्या भक्तिनीचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बळान तिणें आपले कुडीच्या सगळ्या वडोवण्याचेर जैत वेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हणून आमी तुज्या लागीं ओतरेकून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनबासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कातरेन तुज्या रोग साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आपलें रगत वारोवन तुजी विचित पदवी दाखयली आनी ह्या परवीं तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट कोत्ताय आनी अशें ताचे असोक्तायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ सुपुर्णायेन परजळयताय. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुर्मेर निरंतरी संतसान तुजी स्तुती गायता. Darbaraco सर्वेस्पोर तूं, स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवात. उत्सर्गी तुका जोय 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 जोय. सर्वेस्पोराची नावी येता ताका जोय जोय. उत्सर्गी तुका जोय 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 जोय. बापा खरोच तूं पवित आनी तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंद्यानी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन भासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकाचें बक्षणें मेळशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. आमच्या बाबार्थाचो गूट आमी परगटुया. तुझ्या खुशाली बोलोची वटपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर.
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनभसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे प्रितोमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागीवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलेल्यांक समेस्तांक तुजे परजोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदुता आनी सरकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. भाव भयणीनो, जेजून सोबीत एकूच मागणें शिकयलें तें जाल्यार म्हज्या पासत आनी आमच्या कुटुंबा पासत न्हय पूण सगळ्यां पासत मागपाक, सगळ्यांची देवाची भाव भयणां भुरगीं कशीं, तर हेंच मागणें आमी मोगान उचारुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सगळ्या तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातळां मुगस आनी आमकां ताणें कोण दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान त्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय दोनया पूण तुजे आख्खे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तूंच तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणेच्या सासणाक. सुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक तीच क्रिस्ताची शांती वांटुया. शांती तुमकां. देवाचे शेली संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. भावभयणीनो, हो जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती संवसारान बरें करीत गेलो आनी आमकांय बरें करून दिवंक, कृपा दिवंक, आमकां घोटाय दिवंक आमच्या काळजांनी येवंक सोदता. ह्या जेजूक शेवतेली आमी सुभागी. पूण ज्या म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला
फकत ताणीच कुमन्यां घेवूंक फुडें सरचें. कुमन्यां शेवल्या उपरांत तुमी बसचीं. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in a prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. वे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. आमी आमचे दोळे धांपूया आनी थोडोसो वेळ ओगीच रावून जेजूक आमी दिन वाचुया. जेजू तूं म्हज्या काळजांत आयिल्ल्या पासत हांव तुका आर्गां दितां. हो नवो दीस तुवें म्हाका उदेसो केलोय त्या पासत हांव तुका वाखाणटां.
आनी सगल्या तुज्या बरेपणा पासत हांव तुका दिन वाचतां. सगले आमी उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, कात्रेन तुझ्या रोग साक्षीन तुझे सेवेन विस्वाशी आणि कोश्टा मनान जैतिवंत तुवें केले. आमी शेवल्या त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां दिसा दिसाच्या ओत्मीक झुजान घोट आनी जैतिवंत कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सगले आमी बसूया. आयच्या मिसाची भेट समोर उरल्या पाद्री सांतियागो फेर्नांदीस आनी देवाच्या उतराची मोडणी केल्या फादर नेल्सन रॉड्रिगीस आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्यांक आमचे दिनवास. आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो दुसरो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ सकाळी 6, 7:15, 8:15, 9:30. आयज 10:30 वरांचेर मीस आसचें ना. उपरांत 4:45, 5 आनी 6 इंग्लीश भाशेन. कुमसाराक तुमच्यांनी बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळचे 6 ते 11 आनी सांजेच्या 3 ते 6 पर्यंत वचूं येता. फुलां भेटूंक सोदता जाल्यार फुलांचे पयशे बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्कार वो कंट्रोल रुमांत तुमच्या दिवं येता. तुमच्या काशा वस्तूचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळ्ळो जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्कार वचून तुमी दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वो बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्कारशी वचून कळोवचें. दर मिसाची भेट सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल यूट्यूबाचेर तुमकां पळोवंक मेळटली. आयज भाग्यवंत कातारिनाचें परब जाल्ल्यान आयज सकाळी 10 वाजता मीस से कॅथेड्रल ह्या इगोर्चें जातलें. कुर्तोरीची फिरगोसकारां भायर हेल्थ कॅलेंडर विक्रे घेवन आसात ते घेवन तांकां तुमच्यांनी आदार दिवं येता. नोवेनाच्या दिसांनी सकाळी 5 ते सांजे 6 पवित्र साक्रामेंताची भोजणी आसतली. तुमच्यांनी वांटो घेवंक येता. उबी रावया. एक दिनमार्चणीचें उतर शिवोले वाराड्याच्या भाव भयणी जायतीं हांगा आयिल्लीं आसात. आमच्या डीन फादर सायमन पिटराच्या नांवान सगळ्या विगाराच्या नांवान तुमकां हांव दिन वाचता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तोच सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाची मागणी. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. बरोबर आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकणटा. आमेन.
तुमकां कसली वस्त व मनीस दुबावाचो दिसता जाल्यार पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून तुमी सांगचें. आयतारा 27 तारखेर मिसा हे भाशेन जातोलें. 11:30 तामील भाशेन, 12:30 मल्याळम आनी 2:30 हिंदी भाशेन. तुमकां कोणाक खोशी जाल्यार आमच्या बाजिलिकेच्या घरांत 8